हांव एक क्रिस्तांव, ल्हानपणान हांव क्रिस्तांव. तेच भक्तीन, तेच मोगान, देवाच्या भरवशान हांव व्हड जालां आनी आजुनूय आसा. म्हज्या कश्टांच्या वेळार, म्हज्या निराशेच्या वेळार, तेन्ना म्हज्या काळजांत मनांत दुखां भोगतात, तेन्ना हांव सुम्याचेर बसलां. आनी खंडीत जावन ही भक्त म्हाका देवान निराश करूंक ना. हर एका वाटेन म्हाका सांबाळ्ळा. कितें म्हाका गरजेचें हांवें मागलें तें म्हाका संपोवन दिलां. म्हाका भरती आशा आशिल्ली हांवें एक ल्हानसो कलाकार जायचें म्हज्या जिवनांत. आनी हांवें खंडीत जावन ल्हानपणांतावन जें कितें म्हजें टॅलंट दिल्यांत त्या सुम्याच्या नांवान हांवें वृद्धी केली. आनी खंडीत जावन ताणें म्हजो भरवंसो सांडूंक ना आनी एक ल्हानसो बरो कलाकार जावन म्हाका आज फुडार दाखयला. लोकांचो मोग मेळटा आनी लोकांच्या मोगा कारण तेच सुम्यार असलो भरवंसो. म्हाका मात न्ही, हांव केदाळे मागतना म्हज्या खातीर हांवें मागचें म्हणें. हांवें हेरां खातीर मागचें आनी हेरां खातीर मागलें ताणें कळनासतना तांकां मेळ्ळें म्हणटना म्हाका संतोश भोगता. जे पुरो म्हाका आनी सुम्याक मात गुत्ता की आमी कोणा खातीर मागलां आनी तो बरवंसो कोणा खातीर आमी अर्पिला म्हणून. हें मागणें खंडीत जावन हेरां खातीर मागतना आमकां सुमेतान भरपूर रितीन मेळटा. तसो बरवंसो मुखार म्हज्या जिवनांत आसतलो. म्हज्या जिवनाच्या अकरेक बारेक जें कितें म्हज्या जिवनांत आज दिलां आनी म्हाका आज रुपीत केलां तसो बरवंसो हांव आखेर म्हणटा दवरतलो आनी सुम्या जेजूक खंडीत दिन वाचतलो. Don Hazar Ponchvis Christa